फाटल्या तेंपार म्हणजे अजून मेरेन लॉकडावन हे गोंयांत चालूच आसा वेगवेगळ्या तरेन आनी फाटीं ते स्ट्रिक्ट अशें म्हणटाले सरकार की स्ट्रिक्ट आसा आनी बॉर्डरीर कोण येता वता तांचेर सारकें नजर दवरून आसा म्हणजे आमी सुद्दां एकदां बॉर्डरीर भेट दिल्ली हांव आशिल्लो सुभाष आमचो उपराज्य प्रमुख सुभाष बाब केरकार आशिल्लो विन्सेंट परेरा बार्देस तालुका तो आशिल्लो आनी आमी खुबशे वांगडी जे आसा ते तेन्ना वचून पत्रादेवी तांकां आमी RT-PCR टेस्ट जे ट्रक येता तांकां सुद्दां करा म्हणून सांगिल्लें ताज्या पयलीं तर RT-PCRचे सेंटर किंवा कसलेच चॅकिंगाचे सेंटर नाशिल्ले म्हणून म्हाका याद आसा की 18 जुना आमी थंय गेल्ले आमी थंय एक आमचे शिष्टमंडळ थंय गेल्ले आनी आमी तेन्ना थंय कितें वेवस्था आसा ती आमच्या दोळ्यान पळयल्ली तेन्ना आमकां कळ्ळें की जे थंय एअरपोर्टाचें काम चालू आसा किंवा रस्त्याचें काम चालू आसा तांचे जे ट्रक येतात एवरीडे आनी वता महाराष्ट्रान येतात तांकां चॅकिंग कांयच नाशिल्ली म्हणून आमी तांकां विचारलें तांकां कित्याक चॅकिंग ना तेय खंय तरी वचून येता पयस वचून येता किंवा जे एअरपोर्टाचें काम चालू आसा थंय गोंयच्या भायल्यान म्हणजे मुंबयच्यान कोल्हापूर आनी खंयच्या कर्नाटकाच्यान अशें कितें तरी मटेरियल घेवन ते येत आसतात म्हणून तांकांय चॅकिंग करपाक तुमी ऑन द स्पॉट थंय चॅकिंग कितें तें करा म्हणून आमी सांगिल्लें ताजे उपरांत रोखड्याच सरकारान दखल घेवन थंय सेंटर उबारले पुणून तरी आसतना थंय अशें जाता की थंय खूब बेकायदेशीर गजाली ह्यो घडत आसा हो एक कोविडाचो पार्ट जालो पूण कोविड आसा म्हणून फक्त कोविडाचेच चॅकिंग जातलें आनी बाकी खंयचेच जावचें ना अशें जावंक शकना पूण थंय जर आमी पळय जाल्यार थंयच्यान कितलेशेच ट्रक व्हडले व्हडले टेम्पो अशे बेकायदेशीर सोरो घेवन वता हांव कित्याक सांगता कारण म्हाका आमी केन्ना महाराष्ट्राचे जर पेपर आसा थंय ह्यो बातम्यो येता की तांकां बांदा आनी खंय दोडामार्ग धरल्या म्हणून हे म्हजे कडेन आसा बांदा तारीख 18 जून 18 जुनाकूच म्हणजे 17 जुनाची न्यूज ती 18 जुनाक आयला की 17,69,000 दारू थंय धरली दारू वाहतूक प्रकरणी उस्मानाबाद येथील एका फोंडा घाट मध्ये अटक ही गोंयच्यान गाडी वताली दुसरे मागीर थंय रोखडीच 28 जून गोव्यातून मुंबई येथे गोवा बनावटीच्या दारूची अवैध वाहतूक ताका 175 बॉक्सां धरली म्हणजे 175 बॉक्सां कितें खाकेन लिपून व्हरूंक शकना 175 बॉक्सां बरे टेम्पोन व्हेल्या किंवा रिक्षेत कित्यान तरी व्हडल्या वाहतुकीन व्हेल्या अशें न्ही की ते बॅगेन 4 बाटल्यो लिपयल्या आनी व्हेल्या तसले प्रकार न्ही 24,56,000 दारू धरली 24,56,000 मागीर 24 जुनाक एक बातमी आसा 2,11,000 दारू धरली आणि 2 आणि 3 म्हणजे 5 लाखाची खंय दारू धरली मागीर 29 जुनाक परत आता 35 लाखाची दारू धरली 35,59,800 रुपयाचो सोरो थंय धरलो म्हणजे अशें हे थंय चल्लां हे एकाच म्हयन्याचे काडलां हांवें दर म्हयन्याक अशें येत आसता बातम्यो आनी गोंयान मागीर खंय तरी लोकांच्या दोळ्यान धूळ फेकपा खातीर 1-2 लाखाची एका लागीं 50,000 सोरो ते धरून दाखयतात अशे प्रकार जे घडिल्ले आसा हो एक्सायजाक लॉस हो आमच्या गव्हर्नमेंट एक्सचेकराक सरळ लॉस आसा पूण हे जे लिकेज आसा ती थांबोवपाची गरज आसा आज आमी जेन्ना म्हणटा की लॉ एंड ऑर्डर गोंयान फेल जाला कित्याक हाजो फुडलो इश्यू ताजेरूच आसा तेन्ना हे सगळे लॉ एंड ऑर्डरीन लागता